बहुत सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, क्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर, भेटूंक तुका बलिदान जमल्या एका मनान, तुका तानेल्या तुका भुकेल्या तुझ्या रक्ता मासा. बहुत सुंदर सौम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक नाटकीय रितीन म्हणले बरी जेजू जेरुझलेम मंदिराक रिकता आणि थंयसर देवूळ शुद्ध करता. आनी अशें जेरुझलेमाचें तें मंदिर तो शुद्ध करतना कितेंगे नवेंच तो करूंक आशेता. ताचो निती खातीर उपजल्लो तो राग संपूर्ण तरान एक प्रावादपण म्हणले बरी नवेंच करूंक आशेता. थंयसर ताची पुनर्जीवन जाल्ली महिमे बरीत कूडस नवें मंदिर, आनी त्या देखून तो सांगता 3 दिसांनी हें मंदिर ही कूड तुमी मोडून उडया आनी 3 दिसांनी हांव ती नव्यान उबारतलो. आनी त्या देखून हीच वेदी याजाक आनी नवो याजाक म्हळ्यार जेजूस याजाक, जेजूस बली आनी जेजूस वेदी जावन आसा. आनी त्या एवकरिस्ताच्या स्थापनेचें एक प्रावादपण त्या दीस थंय जेरुझलेम मंदिरान जेजून केलें म्हणून सांगूंक हांव आशेता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगासर ह्या नव्या रितीच्या त्या आराधनाक येता आसतना थंयसर जेजूची महिमे बरीत कूड आसा आनी थंयसर एक याजकी वर्ग ताच्याच रक्तान मोलाक घेतलेली एक याजक कुळी आमी सगळीं आसा. त्या देखून आमी आमकांच बली जावन भेटोवंक जेजू उलो दिता. तर आयच्या दिसा आमी मागया जेजूची कृपा आमच्या जिवितांत एक दुखेस्त आनी खालतें काळीज देवाक समर्पण आमची जिविताची बली ताका ह्या मंदिरांत भेटोवंक आमी बापा लागीं मागया. आमी अस्कत त्या देखून खालत्या काळजान आमचे अस्कत गोंय वळखून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान फोव ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां आयतीं करया. हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या जेजुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, न्हयस पात्रांच्या मंदिरांनी पूण आमच्या सकाळजांनी तुका आमी बसूंक आनी खरो मान दिवंक फावो, पूण जिन्सांच्या पातकांनी तुजे जिवे मंदिर आमी भ्रश्टायलां आनी तुजी खरी भक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या बळान आमकां नितळ निर्मळ करून तुजे महिमेक भेटयलेलें जिवंत आनी पवित्र मंदिर जेजू सोवे आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणालो, हांव सोरेस्पोर तुजो देव. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो. म्हजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्ही. मुर्ती वा कसलेच वस्तूचें रूपणें करिनाका. जावं तें वयर मळबार वा सकला पृथ्वेर वा धरणी बांदल्या उदकांत आसलेले वस्तूंचे. तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सोरेस्पोर तुजो देव. प्रतिस्पर्ध्यांक सोंसी नासलेलो देव, म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजासी करतलो. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. सोरेस्पोर तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका, कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सोरेस्पोर शिक्षा दिनासता रावचो ना. साबाताच्या दिसाचो उगडास दवर आनी तो बागेंतपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करयेत आनी तुजें सगळें काम करयेत. पूण 7वो दीस सोरेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबात. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुज्या पुतान, जावं तुजे दुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुजे साकरणीन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सगळें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सोरेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार, दोरी आनी तांतू आसा तें सर रचलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. त्या पासून सोरेस्परान साबाताच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सोरेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें. जिवीशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, तुज्या पेल्या विरोध पोटसाक सांगिनाका, तुज्या पेल्याच्या घराची आशा करिनाका, तुज्या पेल्याचे बैलेची वा ताच्या साकराची वा ताचे साकरणीची वा ताच्या बैलाची, ताच्या गाडवाची वा ताचे कसलेच वस्तूची आशा करिनाका. देवाचें उदार. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सोरेस्पराची शिकोवण भोव बरी, जिवाची ती घटाय. सोरेस्पराचे नियमा मोतीक उजवाड, नेणत्याची ती जन्वाय. श्लोक. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष, सोरेस्पराचो उपमो स्पश्ट, वळ्यांचो उजवाड. श्लोक. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सोरेस्पराचे बेंबिरांत भोव पवित्र, सदांच बाळटा ती. सोरेस्पराचे निर्णय विश्वासपात्र, ते सगळे नितीचे. श्लोक. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. भांगारा प्रास आपूट भांगारा प्रास, मोनाक दादोसकायेचे मोव प्रास, पळयेंतल्या मोवा प्रास चड गोडशें तुजे कायदे. श्लोक. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. सांपावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, वय
जुदेव कुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुसायल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक अडकळ आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तूस देवाची सकत आनी देवाची जणवाय. कित्याक जें कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाचे जाणवाये प्रास उत्तम, आनी जें कितें देवाची अचकतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बोळा प्रास बळिश्ट. देवाचे उतार हे देवाचे उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतमनलेल्यांक ससनाचें जिवीत मेळच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां, बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकडांक बोकऱ्यां आनी गोरवां सुमेत भायर धांवडायले. वाटावगरांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणलो, काडा ते हांगा तावन, म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्यें तुजें आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपले कुडीच्या देवळा विशयंत. ताणें अशें सांगिल्लें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवन उठयले उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. पास्कचे परबे वेळार जेजू जेरुसलेमांत आसतना जेजून केल्लीं असर्यां पळोवन 6 जण ताका सत मानूंक लागले. पूण जेजू सकड मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशांच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जण आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयेन ताका रुजवात गरज नातली. देवाचे उतर हे
वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत जेजू आपणाच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा विशयांत उलयतना निती खातीर उपजल्लो तसो राग आमकां सांगोंक आशिता की सगळ्यो आराधनाच्यो रिती हांव बदलतलों आनी आराधन जातलें महिमे भरीत जीवन जाल्ल्या पुणार जेजूचे मात्र. त्या देखून पास्कांच्या परबे दिसा थंयसर जें कितें घडलें तें हांगासर ह्या करेजमाच्या दिसांनी आमी नियाळटा आनी पास्कांच्या परबे दिसा हांगा कितें घडटा त्या वेदीचेर जेजू मात्र आसा. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर वेदी आसली आनी वेदीचेर मन जातींची बली भेटोवची आसली. पूण हांगासर मन जातींची बली ना. संपूर्ण तरान जेजून ती बदलल्या. तोच बली जाला, तोच वेदी जाला आनी तोच याजाक खरो याजाक. आनी आमी सगळे याजाक ताच्या त्या याजाकपणांत ऑल्तो क्रिस्ती म्हणटात, म्हळ्यार दुसरो क्रिस्त जावन लोकां खातीर आमी ती बलिदान भेटयता. तशें म्हळ्यार लोक भेटयना म्हणून अर्थ न्हय. लोक याजाकी कुळी जाला जेजूच्या त्या जिवितांत एक जावचे मुखांतर आमी सगळीं रायाळ याजाकी कुळी म्हणटा. सा पेद्रूचे पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 9. देवान विंचलेली परज आमी जाल्या रायाळ याजाकी कुळी जेजू मुखांतर आमी जाल्या देखून आमी सगळीं त्या याजाकपणांत वांटो घेतना आमी ती नवी मंदिरां जाल्या त्या जेजूच्या त्या बलिदाना मुखांतर. त्या देखून आतां जेजू सोवे आमी सगळीं याजाकी कुळी आनी याजाकी वर्ग आनी आमीच ती नवी मंदिरां पवित्र आत्म्याची मंदिरां बली भेटोवची. त्या देखून जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 4 ओळ 24 समारिया घरन स्त्रियेक जेजू म्हणटा, हाचे मुखार त्या दोंगरार ह्या दोंगरार आमी सगळीं पुजा करची ना, आराधन करची ना, बगार आत्म्यान आनी सतान आराधन करतल्या म्हणून थंयसर सांगता. कित्याक देव आत्मो जावन आसा आनी तसोच आत्मो आमकां दिवन ताणें आमकां ताचें दायज करून घेतलां. जेजूचोच आत्मो आमकां दिवन आमकां देवान ताचें दायज करून घेतलां, ताचो वांटो करून घेतलां. देखून आराधन सतान आनी आत्म्यान आमचे मुखांतर गरज आहे. त्या देखून थोडे फावटी बेजार जावन जेजून सांगली उतरां ही तांची काळजां म्हजे तोंड पयस आसात, ती म्हाका फकत तांच्या वोंटांनी आराधन करतात म्हणून. ओय मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून थंयसर कितें घडलें त्या मंदिरांत ताच्या विशयांत आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर जेरुसलेम मंदिराक 4 महाद्वार आसून इश्टाक एक वेस्टाक अशे 4 महाद्वार आसून थंयसर त्या द्वारांतल्यान भितर आयिल्ल्या लोकांक पयलें एक पोटिगो आसलो. त्या पोटिगोंत फकत होली ऑफ होलीज म्हळ्यार आल्तार मात्र. थंयसर वर्साक एटी मात्र महायाजाक प्रवेश करतलो आनी पास्काच्या परबे वेळा बली भेटयतलो. आनी ताच्या उपरांत दुसरो पोटिगो आसलो तो याजाकी कुळये खातीर, याजाकी वर्गा खातीर लागीं जेजूच्या. त्या देखून आमी लागीं येजय आल्तारीच्या जेजूच्या लागीं आसा जाय. थंयसर याजाकी कुळयेक वर्गाक बसोंक तो पोटिगो आसलो. तिसरो पोटिगो आसलो तो भाग्यवंत म्हणटा आमी या भक्तिवंत मनशां खातीर विशेश जावन जुदेवां खातीर आसलो. आनी थंयसर दुसरे पोटिगो आसले बली भेटोवचे पोटिगो. आनी 11सो पोटिगो 7वो पोटिगो म्हणटा आमी तो जावन आसलो जेंतिलां पासत. आनी तो महामंदिराच्या बैल्या पोंतार आसलो. कशें पोटिगो भायर आसता न्ही तशें. तर थंयसर जेंतिलांक म्हळ्यार अन्य लोकांक जुदेव न्हय आसल्यांक मंदिराक येवंक अवकाश आसलो आनी देवाक आराधन करूंक एक अवकाश आसलो. पूण
त्या थंयसर जेजू भितर सरतना तो कितें पळयता? दोन रितीचो दुरुपयोग. पयलो दुरुपयोग जावन आसलो व्यापार. मंदिराच्या त्या पोटिगोंत जेंतिलांक आराधन करच्या त्या जाग्यार व्यापार. आनी व्यापार कसलो व्यापार? नितीचो व्यापार न्हय, अनितीचो व्यापार. अनितीचो व्यापार. बायले येताले तर मंदिराक काणीक घालूंक दुसरे पयशे उपयोग करनातले. जुदेवचेच नाणयां वापरताले, शेकेल. आनी तीच हाडचे पासत थंयसर मनी एक्सचेंज आसले. परकी लोक आयलो तर तांचे तावन जबरदस्ती एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट घेवन तांकां उणें शेकेल दिताले. आनी दुसरें मन जातीचो व्यापार थंयसर. आनी अशें त्या जाग्यार संपूर्ण तरान कोणाकच मागणें करूंक अवकाशच नातलो, देवाचें आराधन करूंक अवकाशच नातलो. देखून नीत करचे पासत, त्या जेंतिलांक नीत करून दिवचे पासत जेजूक राग आयलो. आनी त्या रागान ताणें तांकां धांडायलें आनी म्हणलो, म्हज्या बापाचें घर तुमी सोरांचे बुयार कर सोडलां. हांगासर जाय जाय खरें आराधन सताचें आनी नितीचें बगार तें जातेत ना. आनी अशें त्या जेंतिलांक आडकळ घालताले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या काळार आमी तशेंच आपणाच्या ह्या मंदिराचो केदाळा दुरुपयोग करता, आमच्याच स्वार्थान भरता, ते दाळा नितीवंत देव थंयसर आमकां भेटना. अधिकार, पयशे आनी अनित खंयसर आसा थंयसर देवाक जागो ना. त्या कारणा पासत आमच्या जिवितांत वो करेजमाच्या काळार आमी बऱ्या तरान विमर्श करी जाय. आमचीच आमी जडती कर्ण म्हज्या जिवितांत सता नितीची प्रामाणीकपणाची वाट आसा गी म्हणून हांवें नियाळ जाय आनी समजून घे जाय. आनी दुसरें, हांव म्हज्या जिवितांत मंदिराक येता आसतना म्हज्या नडत्यान जावंक पुरो, म्हज्या चलन वलनान जावंक पुरो, म्हज्या उतरांनी जावंक पुरो, जेंतिलांक वा हेरांक अडकळ जाता गी, तांच्या मागण्याक हांव बाधा घालता गी, या मौनपणी येवन मागणें कर्ण दुसऱ्यांक मागणें करूंक हांव सहकार दितां, हें आमी नियाळी जाय. थंयसर जेरुसलेम मंदिरांत दुसऱ्यांक अडकळ घालताले आनी अनितीचो व्यापार चलतलो जशेंच आमच्यो ह्यो कुडी पवित्र मंदिरां म्हणटा सांपावलो तर आमी त्यो पवित्र दवरूंक आमी प्रयत्न करी जाय. कोरिंथकारांक बरयल्लो पयलो बूक अध्याय 6 ओळ 20 अशें म्हणटा, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्यांत देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. आमकां जेजूच्यात त्या मरण आनी पुनर्जिवनपणा मुखांतर नवी मंदिरां करून देवान जेजू सवे आमकां एक नवी रचना केल्यांत जेजू सवे. आनी थंयच आमी प्रस्तावनाच्या त्या मागण्यान आयकलें. थंयसर जेजू सवे आमी नवी मंदिरां जाल्या तर फातरांनी बांदिल्ल्या मंदिरांच्या की वर्तें आमी जावन आसा. आनी ह्या मंदिरांत आमी देवाक आमच्या कुडीन महिमा दी जाय पयलें. आनी हें कशें करचें तें देखून सांत पौल सांगता. पयलें रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12 ओळ 1, देवान आमचे वयर दाखयल्ल्या ओड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया. पयल्यान पयलें म्हज्या जिविताचें समर्पण हांवें देवाक करी जाय. आनी आमी करूं ना गी केलां. थोड्यांनी खाजारी जिविताची हांव बेस विंसून देवाक खाजारी जिवीत बऱ्या तरान जियेता म्हूण समर्पिलां. थोड्यांनी धर्मीक बेस घेवन याजाक जावन आपणाचें जिवीत धर्मीक बेसांत थंयसर देवाक समर्पिलां. आनी बावतिस्म घेवन आमी सगळीं जेजू सवें एक रायाळ कुळी याजाकी वर्ग म्हणून आमी संपूर्ण तरान थंयसर सैतानाक फाट करता म्हणून निजा देवाक मात्र आराधन करता म्हणून देवाक समर्पिलां. ताच्या मागीर जावचें कितें तें आमकां कळीत ना. थोडे फावटी म्हजें समर्पण हांवें केल्या उपरांत त्या समर्पणाक सही जाल्लें, म्हज्या आपोवण्याक सही जाल्लें जिवीत आमी जिये जाय. त्या देखून लुमेन जेंटियम म्हळ्यार जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणल्यार ह्या दस्तावेजांत अध्याय 40 पॅराग्राफ 48 अशें म्हणटा, तुमकां दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे
बागेवंत आनी खातावीन जावंक तुमी प्रयत्न करी जाय. जावंक पुरो बिस्प, जावंक पुरो याजक, जावंक पुरो काजारी, जावंक पुरो वैयक्तीक तरान अवकार या लायीक धर्मीक कोणीय जावंक पुरो तांच्या बेसा प्रमाणे आमच्या बेसा प्रमाणे आमी संपूर्ण तरान देवाच्या कुशे खातीर देवाक आमच्या कुडींत महिमा दिवचे पासत आमी वावूर जाय म्हणून आमकां तें दस्तावेज सांगता. आनी दुसऱ्यान थंयसर मोगाच्या भाव भयणो देवाक मानता तसलें बलिदान कशें भेटोवचें. कीर्तन 51 थंयसर दावीद रायाचें तें प्रार्थना आमी पळयता. काळजाचें प्रामाणीकपण तुका मानूं वता. कीर्तन 51 वाक्य 6. काळजाचें प्रामाणीकपण देवाक मानूं वता. त्या देखून काळजाच्या गुंडायेतेन आमची मागणी प्रामाणीकपणाची मागणी आमच्या जिबेंतल्यान आमी उसारी जाय. त्या देखून फिलेतेलोस ऑफ सायनाय एक सायनायचो फिलेतेलोस म्हणल्यार एक हर्मीट अशें म्हणटा. जें कितें तूं मागताय म्हळ्यार तुजी उतरां ती मोतींत तूं नियाळताय हें हांवें माग जाय म्हणून तें काळजाच्या गुंडायेक वचो जाय. खंय थंयच्यान मोग उपजोवन जिबेंतावन म्हजें मागणें भायर पडटना कोणा पासत मागता कित्या पासत मागता ताचे वयर म्हज्या काळजाच्या संतोशातावन बेसांव पडो जाय खंय. आनी तें जावन आसा खरें मागणें. त्या देखून जेजून सांगचें तें सत. थोडे फावटी आमी मागता जी वोंटांनी मात्र आमची काळजां पयस आसात. जे मोतींत मागणें उपजता उतरां ती उतरां काळजाच्या गुंडायांत वचोन थंयचावन मोग उपजोवन त्या मनशा पासत जावंक पुरो त्या इराद्या पासत मोग उपजोवन म्हज्या जिबेंतावन तें मागणें देवा थंय उसारतना म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन बेसांव पडो जाय. ते दाळा तें खरें मागणें जाता आनी तें बलिदान प्रामाणीकपणाचें मागणें देव स्विकार करता म्हणटा सायनायचो फिलेतेलोस. तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणो थंयसर कीर्तन 51 वाक्य 17 अशें म्हणटा. दुखेस्त आत्मोस देवाक मानूं वता. तें खरें बलिदान दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देव तिरस्कार करिना म्हणून. दुखेस्त आनी कलतें काळीज म्हळ्यार दुखेस्त म्हळ्यार म्हजें तावन हांवूच पयस गेलां देखून म्हज्या आत्म्यातावन म्हजें तें वस्ती जावचें त्या देवातावन ह्या मंदिरातावन हांवूच पयस गेलां देखून हांवें दुखेस्त जाय. देवातावन वेगळा सार जाला देखून हांवें दुखेस्त जाय. आनी खरेंच मात हो एक बरो अवकाश कुंभसाराच्या त्या सक्रामेंतांत दुखेस्त आनी कलत्या काळजान देवा थंय वचोन प्रामाणीकपणान हांवें बोगसोनें मागचें. दुखेस्त काळीज म्हळ्यार आनी थंयसर बोगसोनें मागतना देव बक्षिता आनी म्हाका परत्याक ताचे खरार तो कर्ण म्हजे थंय म्हाका देवा थंय एक करता. आनी खालतेपण म्हळ्यार हांवें म्हाकाच स्विकार करचें संपूर्णतान देवा मुखार हांव कोण देवा थंय हांव एक आसांगी अशें नियाळ केल्या उपरांत हांव देवाचो भुरगो म्हूण म्हाका कळटा. देवान म्हाका रचलां आनी देवाच्याच रक्तान म्हळ्यार जेजूच्याच रक्तान आमकां ताणें याजाकी वर्ग केला. त्या देखून हांव त्या याजाकी वर्गांत फावो ते बरें जियेतांगे म्हूण खालत्या काळजान नियाळ करतना म्हाका कळटा की हांव देवा तावन आनी म्हजे तावन पयस आसा. त्या देखून म्हजोय मोग करिना पेल्याचोय मोग करिना. अशें म्हजें मंदीर हांवें बेश्टायलां. हे बेश्टायल्ल्या मंदिरांत म्हाका दुखूच आसा कंतूच आसा बेजारायस आसा कित्याक वेगळा सार जाला देवा तावन. त्या देखून आमी बोगसोनें मागतना आमचें काळीज नितळ जाता. देव परत्याक आमचे थंय येवन वस्ती करता. आनी त्या देखून तिसऱ्यान आयच्या पयल्या वाचपान आमकां अपूर्बायेन सांगलां देवान कायदो दिलो मोइजे मुखांतर आनी थंयसर 10 उपादेसांचो नियाळ आमकां दिला पयल्या वाचपान. आनी हे उपादेस आमी पाळन कायद्यानी रुली रेगलो देवान दिल्ल्यो त्यो आमी पाळटना आमी नितीवंत जाता. नितीवंतपण जोडच्याक देवान दिल्लें हें एक हातेर जावन आसा उपादेस. आनी हें नितीवंतपण म्हाका हांवें जोडटना उपादेस पाळन हांव देवा मुखार खालतो जाता आनी एकामेकाचो मोग करता. आनी ह्या एकामेकाक वायट करिनासतना जियेल्ले वरवीं आनी हेरांक बरें केल्ले वरवीं थंयसर देवाचो मोग
म्हजे थंय संपूर्ण जाता. ह्या करेजमाच्या काळार मोगाच्या भवनात त्या देखून 11 जावंक पुरो हे मंदिर हांवें म्हज्या रागा वरवीं हगे मोसरा वरवीं बाश्टायलां. जावंक पुरो म्हजो स्वार्थ अविश्वासपण काजारी जिवितांतय धार्मीक बेसांतय अशें अविस्पना वरवीं स्वार्थ वरवीं जावंक पुरो म्हजी कूड हांवें म्हज्याच अनैतीक संबंदा वरवीं हांवें बेश्टायल्या. ह्या सर पथकांक आमी देवालागचे बोगसणे मागून आयच्या दिसा आमची मंदिर नितळ करूंक प्रयत्न करया. जेजू आमचे थंय येताना आमीच सांगया, जेजू म्हजी कूड तूं नितळ कर, हे मंदिर तूं परत्याक बांद आनी हांगासर परत्याक तुजें आराधन जावं दी म्हणून आमी मागया. आनी 11 हे मोतीचें चिंतप आमी बदलूंक प्रयत्न करया. कशें चिंतप तें म्हज्याच स्वार्थाचें चिंतप कशें बदलूचें. सा पौल फिलिपिकारांक बरोवन सांगता, शेकी भावो भयणीनो, जें कितें सत, जें कितें मर्यादेचें, जें कितें निर्मळ, जें कितें नितळ नितीचें, मोनापात्र आनी बरें आनी मोगा पात्र तेंच तुमी नियाळा. आनी हेंच आमी नियाळतना आमची मोत, आमचें काळीज आनी आमचें सगळी कूड स्वताच्या वाटेनी चलता, प्रामाणीकपणाच्या जिवितांत एक जाता आनी कितें मर्यादेचें, कितें उत्तम आनी होगळीक फावो जाल्लें आमचें ताण उपजता. तशेंच जावन आमी देवाक मानता तसली देवाची परजा जावं दी. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ त्रयेक देवा थंय आमी उसारया. एकच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तू सर असणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन सलमाला, देवा तावन देव, उसवाडा तावन उसवाड, कर्या देवा तावन उपजल्लो करो देव, तो देवा तावन सलमाला, ताका रसोवना, बापाच्या सैमासो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडोणे पासत सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारमरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिले ताका कुसार मारलो आनी ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता तावन निपजला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदवरे स्थापलेले सभेक सत म्हणटा, पथकांच्या भोगसणा खातीर एक पवित्र सण आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्यानो देव आमच्या जिविताचो रचणार आनी पोसणार. हर एक रितीनी आमकां तो तसो आदार फोवो करता. तर त्याच भावार्थान ताची आशिर्वादां ह्या प्रार्थना मुखांत्र जोडून घेवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिनी पयण्याचें पवित्रपण समजून भावार्थी परजेक क्रिस्ताचे जिवी आनी पवित्र मंदिरां जावं देखीवन जिनी आदर्श फावो करूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. जावाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी वावरून लोकांच्या गरजाक स्पंदन करूंक आनी हर एकल्याच्या जिणे पयणार शांत समाधानाचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी भावार्थ आनी तांचो महत्व समजून पवित्र सभेन क्रियाळ सांदे जावं भावार्थान वाडोवंक
आनी तांणी तुज्या पुता क्रिस्ताच्या मोगान परजलची पवित्र मंदिरां म्हणली मानून घेवंक जियोंक तांकां करपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त प्रायवंतांचेर आनी कुडीचे उणे आनी अस्कतकायेन कश्टूंच्या सोमेस्तांचेर तुजी काकुतीची दिश्ट घाल आनी तांकां बरी भलायकी दिवन बळवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचें संरक्षण करच्या सोजेरांक भलायकीच्या शेतान वावुरच्या वैजांक सर्व समाजसेवकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवं क्रिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग समजून आमचे जिवीत तुजे पवित्र मंदिरा करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत आमी मागया. बापा आमी तुजे समोर दवरली मागणी दयेन मानून घे. आमी तुजे हजरपण बघून पवित्रपण सांबाळूंक तुका मानता तसली पवित्र मंदिरां जावंक आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. हे मागणें आमी करता त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेफात. आमेन. Opun tunge Bapa Undo govanso Dakaros kalsim klor Foram chavavraso Sarvasamche azbeteta Undia vaina sove Dăin स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं. ओपून तुगे बापा उंडो गोवांचो Dakaros kalsintlo Folamcha vavraso. म्हज्या भाव भयणो म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन आनी जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तुका भेटोवन ताच्या काळजाची भक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बराबर आमकां तुजें जिवें पवित्र मंदीर कर आनी सगळें आमचें जिवीत तुज्या नितळ मोगान काळजाची भक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळटालें. देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवंतपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयल्ली आपली सुकूड तुजे महिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण ताणें दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण वळखून सोमेस्त देवतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălmaransu, सर्वेस portu, सर्गानी संसार, भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गीन तुका जय जय जय, उत्सर्गीन तुका जय जय जय. सर्वेस पोराची नावी दादा जय, उत्सर्गीन तुका जय जय जय, उत्सर्गीन तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थासो गोट परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्या सम्या जेजू आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जीवन पुनसोबर वसू दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून हांवें मागता. आंकवार मुरी देवाचे मेये संगती भगेवन जुजे दिसपती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
आमी जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस, आनी आमकां तळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सम्या, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू खरो याजाक खरी वेदी आनी खरी बली. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काळजांताय. ससनीक जिवीत म्हाका लाबो कुर्सार जीवन पिलो. आत्माक ससून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे कुशेक त्याग केलो, बापा कुशेक खालसालो. तुजे कुशेक त्याग केलो, बापा कुशेक खालसालो. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोचे येवंक आशेता. स्वागत तुका
काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटा तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मी काळजाता मौन रावया. आमच्या ह्या मंदिरांत आमचो देव महिमे भरीत देव जेजू आयला. त्या जेजू थंय थोडो वेळ करसुया. आमचे मंदिर नितळ कर आनी आमचे थंय तूं राव म्हण आमी मागया. तुज्या रक्तान सोम्या आमकां तुवें पवित्र मंदिरां केल्याय. तुजें सवें आमकां एक रायाळ याजाकी कुळी केल्याय आनी आमकां सोमेस्तांक एक याजाक जावन एक याजाक कुळी जावन खरी बली भेटोवंक आमच्याच जिविताची बली भेटोवंक तुवें आपोवणें दिलाय. तुजो आत्मा आमचे थंय घाल. तुज्या आत्म्याच्या दादोसपणान आमकां तूं भर आनी आमच्या घरांत आमची ही कूड आमचें हें मंदीर तुजें मंदीर संपूर्ण तरान म्हज्या शेतसंबाराच्या लोकांक तुका देखचें तसलें जावं. म्हज्या जिवितांत तुजें जिवीत दिसोन येवं आनी अशें साबार जाणांक तुजे थंय येवची वाट म्हाका कर. हांवें हेरांक आडखळ जायनासें आनी म्हजीच कूड म्हज्या स्वार्थाक लागून व्यापाराची या आणितीची जायनासें म्हाका तूं राख आनी तुज्या ससनाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका तूं चलय. आमेन. प्रार्थया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचे कुडीन आनी रक्तान दोदोशी केल्याय. ह्या व्हडा उपकारा पासून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणान जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणान आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताच्या जिवान अदीक अदीक भरलेले सांदे आमकां कर आनी हे परी न्हयस ह्या पात्रांच्या मंदिरान पूण आमच्या आख्खे जिणयेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. चेक. भोवन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाब जॉन पिंटो हांकां
तशेंच साप भेटोवन केल्ले याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज सांजेर हांगासर 5:30 वरार आमच्या पुणशेतच्या वाठारांत कुर्साची वाट आसा. बाळूक जेजू कुटाम हाचे सांदे ही कुर्साची वाट चलोवन व्हरतात. त्या उपरांत सांपावलून कोरिनगरांक बरयलेल्या पत्राचेर अर्दो घंटो आमी बायबल स्टडी करतले. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन अशें 5:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत 2 वरां सुम्या संगी कोटसूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. फाल्यां पोरवां आनी बुधवारा म्हणजे सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा हांगासर 3 दिसांची आमी रेतीर मांडून हाडल्या. आनी ही रेतीर सांजेर 6 वरार मिसाच्या बलिदानाचो सोवें सुरवात जाता. 6:30 वरां तावन 8:30 वरां पर्यंत. आनी ही एक विभिन्न आनी विशिश्ट रेतीर पुर्ण्य तेस्तमेंतांत आमी पळयता. मोयजे होरेब दोंगरार आसतना थंयसर बुयींग कंपनी जाली, पूण त्या बुयींग कंपनींत सोमी ताका भेटलो ना. थंयसर जड वारें वाडलें, तातूंय ताका सोमी मेळ्ळो ना. आखरेक हळू वाळच्या वाऱ्यांत देवाची भेट ताका जाली. तशेंच हांगासर लांब शिकोवन आसचिना वा चड गितां आसचिनांत बदलाक मौनांत आनी ध्यानांत कितें किर्तनकार म्हणटा, साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक. असलें सोम्याचें स्वादीकपण आमी ध्यानांत आनी मागण्यांत जोडूंक प्रयत्न करतले. ह्या विशिश्ट रितीरेक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. उडास दवरा. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा सांजेच्या 6 तावन 8:30 वरां पर्यंत. देव बरें करूं. आतां निमाण्या बेसावा खातीर उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Suscita conoscita apra casin carcoroni curisalo candar kevo to patla mochaini kusata दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमेन. मोगाचनो ना मानबाळोक जेजू म्हयन्यालें पत्र मार्च अंको आयतो जाला. आदल्या म्हयन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलांत घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन, सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो. तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंद जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहिती वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा. मोगाचनो म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद, कार्मेलीत याजक. तुमी खंडीत जावन कार्मेलीता मिशन आयकलां, कार्मेलीतांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वडदी म्हणटा या कॉंग्रिगेशन म्हणटा. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत?
कार्मेलितांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंद. देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणचे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुले जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवणें. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवणें. तुका कार्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोवंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळटा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुमयाची आनी म्हजी. हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट, 6:30 वरार बायबल स्टडी, 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची सांजेची 2 वरां सुमये सांगता कोचूंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता.